विसवा उपरांत तुमकां येवकार. म्हापश्यांत तार न्हंयचेर तिळारी पाटबंधारे प्रकल्पाचे पायपलायनीचें काम चालू आशिल्लें. उपजिल्लोधिकारी जयंत तारीन तें स्थगीत दवरलां. न्हंयचेर मातयेचो भराव घाल्ल्यान थळाव्या लोकांनी हरकत घेतल्या. ह्या कामाचो उपजिल्लोधिकाऱ्यान अभियंता आनी कंत्राटदारा कडेन तपशील मागयला आनी हाचेर मंगळारा बसका आपयल्या. म्हापश्यां नगरपालिकेच्या वार्ड नंबर 7 तार न्हंयचेर तिळारी पाटबंधारे प्रकल्पाच्या पायपलायनीचें काम चालू आशिल्लें. पायपलायन घालतना न्हंयचेर मातयेचो भराव घातिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी हाचेर आक्षेप घेवन म्हापश्यां नगरपालिके कडेन कागाळ केली. ह्या कामाची उपजिल्लोधिकाऱ्यान पळोवणी करची अशी मागणी नगरपालिकेन केल्ली. त्या उपरांत उपजिल्लोधिकारी जयंत तारीन ह्या कामाची पळोवणी केली. ह्या वेळार नगराध्यक्ष, नगरसेवक आनी मुख्य अधिकारी आनी प्रकल्पाचे अभियंते आनी हेर लोकय आशिल्ले. नगराध्यक्ष आशिश शिरोडकार म्हणटा, न्हंयत घातिल्ल्या मातयेचो भराव काडून उडोवचो अशी लोकांनी मागणी केल्ल्यान ही कारवाय केल्या. जे बांद बीन मोडून उडयल्या तेजेर ऑब्जेक्शन जे लोकांचे आसा हे तांकां कळून आयल्या मुळे तेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलां की तेजो प्लॅन ऑफ एक्शन फुडें कितें करतलो तो हे सगळें दाखोवन मंगळार दिसा एक मिटींग कॉल केलेली आसा. त्या मंगळारच्या मिटिंगांसून फुडलो आमचो स्टेप घेतलो वता. उपजिल्लोधिकारी जयंत तारीन पायपलायन प्रकल्पाच्या अभियंत्याक आनी कंत्राटदाराक कामाचो तपशील घेवन येवचो असो आदेश दिला. मंगळारा 19 नोव्हेंबराक जिल्लो अधिकारी कचेरेंत बसका आपयल्या आनी तो मेरेन काम बंद दवरचें अशें उपजिल्लोधिकाऱ्यान सांगलां. आतां हांवें ताका हें केलां, इंस्ट्रक्शन्स दिलां. सो विदीन बाय मंडे इवनिंग ही इज गोइंग टू गिव हीज लायन ऑफ एक्शन, हीज प्लॅन ऑफ एक्शन, वॉट ही इज गोइंग टू डू अबाउट दीस मड, प्लस this restoration of everything, plus to maintain the water level during monsoon. And let him also tell the financial provisions into that. Yeah, until then he is going to come with all these estimates and all. Until then he is maintaining status quo, म्हणजे काम करना तो फुडें. बरें. And then we can have a sitting maybe on Tuesday. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार श्याम सुंदर फट्टे. गोंय आनी हैदराबाद मदली रणजी मॅच 29 नोव्हेंबराक परवरी जावपाची आसा. VVS लक्ष्मण आनी प्रज्ञान ओझा हैदराबाद पंगडाक खेळपाची शक्यताय आसा. स्वप्नील लासनोडकार पंगडात परत आयिल्ल्यान पंगडाचो आत्मविश्वास बरोच वाडला. गोंयचो प्रशिक्षक विवेक कळमकार गोंयच्या खेळगड्यांच्या खेळाचेर खोशी आसा. मात शदाब जकाती खेळटलो काय ना ह्या विशीं दुबाव आसा. स्वप्नील अस्नोडकाराक रणजी पंगडांतल्यान काडून उडयल्यान गोंयच्या रणजी पंगडांत निरशेणी आयिल्ली. आतां स्वप्नील परतो आयला. शेनवारा तो नेटान आनी विश्वासान बॅटिंग करतालो. रॉबिन डिसोजाय नेटान प्रॅक्टीस करतालो. रिगन पिंटो, शेर बहादूर यादव आनी अमित यादव हे सगळेच खेळगडे उमेदीन कामाक लागल्यात. अमित यादवान फाटल्या 3 मॅचींनी 14 विकेटी घेतल्यात. शदाब जगातीच्या बोटाक जाल्ली जखम अजून बरी जावंक ना. ताका खेळूंक मेळत अशें दिसना. सगळे खेळगडे आनी कोच नव्या उमेदीन नेटान कामाक लागल्यात. We all are professionals and we have to do our duty. So whatever job we have given, we have to do it for the team, and it's for the state. It's not about the individual performances, it's for the team. And that's why I spoke to the guys, and good to see them giving 100% every time. Say Robin is doing very well as a captain. He's taking the players together. He's talking to them every now and then. And talking about Sher Bahadur, we have a plan that we wanted an outright win. So, and Keenan was injured, so I wanted somebody who can play strokes. Looking at the coming matches, how is the mood in the camp? Any injury scares for you right now? No, except Shadab Jakati, everybody is fit, and hopefully he'll get for the next match. Rest all are very much fit, and they want to do well against Hyderabad. So because it's a crucial match for us to qualify for the knockout stage. Okay, there are talks that Lakshman and Oja might be playing. Any special plans to counter these two players, because one's a great batsman, one's a pretty good bowler who's doing quite well on the national circuit? See, cricket is a one-ball game actually, and you need a one good ball to get a good batsman out. So we are hoping our plans do work as it has been in the past 2 matches, and we are hopeful of doing good against Hyderabad. And you as a coach might be really excited and happy that Swapnil is back in the scheme of things? Yeah, really, because he has been our main batsman all these years, and actually our top order mainly depends on him only, and it's good to see him back in the team. Okay. Our morale is very high. All the players have welcomed him wholeheartedly, and we hope to get some good runs from him. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खेळा खबराकार निकीर परेरा आनी खबराकार श्यामसुंदर फट्टे. आनी इतल्यान खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.